riding a bike or trying to drive a car, it is violation of MV Act. तुमच्या म्हणजे those who are owning the vehicle, your parents will case will be booked against them. So you have to not touch the vehicle. 18 वर्सां सकयल जे आसा तेका एज कित्याक ते लागून दिला आसतलें गव्हर्मेंटान. सो above 18 years we become sensible. So that's why this age bar has been given. and ते 18 वर्सां जाल्या उपरांत आमकां लायसन्स मेळटा. जेन्ना लायसन्स मेळटा तेन्नाच आमी गाडी चलोवपाची. आनी जेन्ना लायसन्स मेळलें न्हय तेन्ना इग्निशन की घालच्या पयलीं यू हॅव टू वेअर हेल्मेट, फूल हेल्मेट. इट इज फॉर आवर प्रोटेक्शन. अँड वी हॅव टू वेअर सीट बेल्ट वायल ड्रायव्हिंग अ कार. ते ड्रायव्ह करतना कार ड्रायव्ह करतना सीट बेल्ट घालपाचें इग्निशन की घालच्या पयलीं. दॅट इज फॉर आवर सेफ्टी. पुलीस पळयता, पुलीस फायन दिता म्हणून. दुसरी गजाल आसा, खुबश्या स्कुलांनी ड्रग्स, आतां आमीच गेल्या म्हयन्यान 3 केसी केल्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर. ह्या म्हयन्यान एक व्हडली केस केली. सो ड्रग्स आर बींग सर्क्युलेटेड इन सम ऑफ द स्कूल्स. सो वी हॅव टू बी कॉशियस, वी हॅव टू बी विजील. कोण जर असे लोक येता भायर बीन भोंवता आनी तुमकां जर दिसता जाल्यार यू मेक गिव इन्फॉर्मेशन टू पुलीस आनी आमी तेच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन डेवलप करून वील बूक अ केस. सो दीस ड्रग्स पिवन नाजाल्यार अशें हॅबीट, ड्रग्स जर बरें असलें जाल्यार गव्हर्मेंट वूड हॅव नॉट बॅन्ड इट. रेस्ट्रिक्ट जावचें नासलेलें. सो ड्रग्स इज बेजिकली इट इज अ हॅबीट दीज आर हॅबीट फॉर्मिंग सबस्टन्स. हॅबीट म्हणजे लोक आमी तेजेर डिपेंडंट जाता. डिपेंडंट जाल्या उपरांत आमी जर खंयच्या गजालीचेर जर डिपेंडंट जाले, ती जर आमकां मेळना जाल्यार वी बिकम अनइझी. आनी ताका लागून सम पीपल वील स्पॉयल देयर लायफ. दॅट्स वाय ह्या गजालींचेर गव्हर्मेंटान रेस्ट्रिक्शन हाडलेलें आहा. रेस्ट्रिक्शन हाडलेले गजाली आमी करप म्हणजे ते मागीर इल्लिगल जाता. सो यू हॅव टू बी विजील. तिसरी गजाल एक आसा की मेनी ऑफ अस स्टुडंट्स आर युजींग बँक कार्ड्स ऑफ देयर पेरंट्स फॉर ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन. जेन्ना आमी ऑनलायन वयता, ऑनलायन म्हणजे इट इज इंटरनेट, इट इज अ वेब म्हणजे स्पायडर वेब पळयला न्हय आमी. इट इज लायक अ स्पायडर वेब. यू वोंट नो फ्रॉम वेर इट स्टार्ट्स वेर इट एंड्स. वेब जेन्ना वेन यू आर बिकमिंग ऑनलायन यू आर एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड. तुमकां कोणूय खंयच्यानूय कोणूय हॅक करूं शकता, खंयच्यानूय कोणूय तुमच्या पर्यंत पावूं शकता थ्रू द कनेक्टेड मिडिया. सो यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस वेन यू आर ऑनलायन. आणि स्पेसिफिकली बँक ट्रान्झॅक्शना मदीं जर कितें तुमकां जर दिसता सस्पिशियस, यू हॅव टू एबंडन दॅट, यू हॅव टू कम आउट ऑफ दॅट. स्टुडंट्सांनी तर तुमच्या आपले ऑनलायन वचपूच ना आनी आपल्या पेरंट्साच्या कार्ड्साक बीन हात लावपूच ना. बट इफ एनीथींग इन ते सस्पिशियस दिसता, थोडे ल्युरींग हे जावपाक लागून थोडे दे मेक अ पोस्ट की तुमी लॉटरी जिखला. आमची क्रायम उणी जातली. कित्याक अशे थोडे लोक भिता पुलिशे पण वचपाक. अशें जावं उपकारना. ताका लागून हो प्रोग्राम चड आनी चड गरजेचो. तशेंच आमच्या बऱ्यांतलो बरो आमचो PI सतीश हाणें तुमकां बरी बरी एडवायस दिलेली आहा ड्रग्साचेर जावं ट्रॅफिकाचेर. आनी जी ड्रग्साचेर जी एडवायस दिल्या ही चड करून आमच्या भुरग्यांक कितें आसता, केन्नाय फ्रेंड येता आनी केन्नाय म्हणटा सिगरेट ओड रे. कांय ना रे, ओडया रे, अशें लिपता आनी सिगरेटी ओडटा. मात जेन्ना तुमकां कोणी ओडूंक येयलो शिकोवपाक, एकूच तुमी मनान धरूंक जाय की हो तुमचो दुस्मान न्हू, हो फ्रेंड न्हू. कित्याक हो तुमचो दुस्मान आसतलो नाल्यार तुमच्या पेरंट्साचो दुस्मान आसतलो. हो तुमचेर रिवेंज घेवपाक येता आनी हे तुमकां अशे ड्रग्स दिता. अशें आनी कितें जाता, ड्रग्स घेवपाक कोणी भितर वयता, गल्ले न्ही बा कोण लोक पावना पळय थिंगा. आनी थिंगा पावन न्हू हे सगळी फॅमिलीची वाट लागता. तुका हेल्थाचेर कांय गमना तुमकां. मात तुमची हाडां भितरल्यान हाडां तुमची सारकी वीक जाता आनी तुमी पळय मागीर तुम्हाला धांवंक पासून जावचें ना. अशें तुमचेर घडोवप उपकारना. ताका लागून ही बरी एडवायस घेया. आमच्या PIन तुमकां सांगलेलें आहा. ही एडवायस घेवन तुमी फुडें वचा. तशेंच मोटरसायकली पासून चलोय नाका 18 इयर्साच्या बिलो. कितें आसता, आमकां उमेद आसता केन्नाय चलोवपाक, मात विदावट लायसन्स काडल्या बगर चलोवपाचें ना. म्हाजो फाटल्या दिसांनी एकलो फ्रेंड म्हाज्या फुडें येयलो. म्हाका म्हणलो आपणाच्या चेड्यान म्हणलो एग्जाम दिल्या म्हणलो मोटरसायकल लायसन्साक. मातशें म्हणलो एक प्रेशर मारूंक जाय. ताका सांगलें तुजो चेडो तेणें लायसन्स काडून मागीर चलो. कित्याक ताका जर फावर मारून जर पास केलो फूल लायफ टायम तो तेणे कॉन्फिडन्स आसचें ना. आनी जे तो आपूण स्वता लायसन्स काडीत आनी चलयत जाता कॉन्फिडंट आसतलो आनी आख्खे इंडियेक तो हुंयसरूय गाडी चलोवंक शकता. अशे खुबशे बऱ्यो बऱ्यो एडवायजी हे दिलेले आहा. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या ह्या गोवोरमेंटाकी
हे आमचे इनिशिएटीव घेतला म्हणून आनीक तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान तुम्ही सगळे जाण हिंगासर सरपंच पंच एक्स MLA आनी हे सगळे तुमी हिंगासर एकठांय जाल्या म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो मुवमेंट आमचो असो चालूच दवरया, कित्याक ह्यो फिट इंडिया मुवमेंट हो एका दिसाचो न्हू, आमच्या लायफाचो. आनी सांगले ते हिसपान आमचे योगा इन्स्ट्रक्टर तेणें सांगला पळय 120 years पासून मनीस वाचोंक शकता आनी फॉर इंडियेक आहात व्हरले मनीस आनी योगा करून अशें आमी घडोवंक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.